कमिटी जी आमची आसली काही आमची कमिटी दुयेंत पडल्या कारणान मेंबर आमचे दुयेंत पडल्या कारणान आमकां मिटिंगे घेवपाक तें काम करपाक प्रॉब्लेम जातालो म्हणून आमी काही नवे मेंबर घेतले आयज आनी नवे मेंबर करून आमी कमिटी स्ट्रॉंग केली जेणे करून आतां आमकां फुडें हेज्यान फुडें काम करपाक सोंपें जातलें आनी बऱ्यापैकी एक बूश मेळटली। खास करून आमची मागणी आसली की जो आमचो रोड टॅक्स वर्साचो भरता तो आमचो क्वॉर्टरली करचो। तो आमचो क्वॉर्टरली आहा तो सरकारान आमचे करून दिला की क्वॉर्टरली आतां आमकां क्वॉर्टरली टॅक्स भरूंक मेळटलो 3-3 म्हयन्यान आनी जो 16-17, 17-18, 18-19 आनी 19-20 जो कितें सरकार टॅक्स पेंडींग आहा म्हणजे माफ करपाचो हेजें काम जावपाचें आहा। कारण 18-19 हो जाल्लो आसा, 19-20 जाल्लो आसा, पण मध्यंतरी कडेन जेन्ना काम स्टार्ट जालें तें काम स्टार्ट जावन तो 16-17चो जो कितें पेंडींग आहा तेका एक मातशें कॅबिनेट डिसिजन जाय तें काही कारणाक लागून उरलें तें आतां लगेच जातलें तेज्या उपरांत तो टॅक्सूय माफ जातलो। जेणी कोणी टॅक्स भरला जो टॅक्स भरला तेका माफ मेळचो ना, तो टॅक्स भरला तो ऑलरेडी सरकाराक जमा जालो।